राज्याचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर त्यांच्यानी दिगंबर कामती विरुद्ध फॉर्म भरलेले आसा आणि खऱ्या अर्थान गोयचे जे जॉयंट किलर ठरतले हे आमकां 10 मार्चाक जेन्ना रिजल्ट जातलो तेन्ना कळून येतलें. मडगांवकार सगळें दाखोवन दितले, 27 वर्सांची सगळी भरपाई करून दितले अशें म्हाका दिसता. मंडळाचे कोण ना तुमगेले? मंडळाचे चंदन बाबा आसा, प्रेसिडेंट आनी जनरल सेक्रेटरी. हांगसर मोब जमवले आमी 4 जाण एलाउड ना, सगळे सकयल आसा. आमी 4 जाणांक एलाउड आशिल्ले. महिला मोर्चा जनरल सेक्रेटरी बाब चंदन नायक आसा, रुपेश मातमे आसा, शर्मद रायतुरकर आसा, राणे आसा, पराग रायकर. मडगांवान 50% वयर महिला शक्ती आसा. ती सगळी पूर्ण डिसायडेड आसा की खंय मत मारपाचें. आनी ह्या फाटी 27 वर्सांच्या आमदारान कांयच करनासतना मडगांवाचो कांयच विकास म्हणजे सर्वांगीण विकास ह्या दृश्टींतल्यान कांयच स्टेप घेनासतना लोकांनी आतां ठरयिल्लें आसा की सहनशक्ती आतां काबार जाल्ली आसा. प्रत्येक मनशाच्या सहनशक्तीक एक लिमीट आसता. आतां लोक आमी सध्या प्रचार करता तेन्ना आमी पळयलें की लोक उबटपणे उडोवपाक लागिल्ले आसा. हांव मडगांवचो, मडगांव म्हजें जन्मस्थळ. मडगांव 2 फावटी हांव निवडून आयलो आनी ताजे नंतर म्हाका पेडण्याची सेवा करपाक मेळ्ळी. आनी पेडणे म्हणटा तो असो मतदारसंघ जो डेव्हलप जावन आसलेलो, विकास पावून आसलेलो, उदक, लायट, रस्ते हे कांयच थंय पावूना. ती सेवा करपाची संदी म्हाका थंय मेळ्ळी आनी 100% काम करून दाखयलें. तशेंच व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले, शिळारी प्रोजेक्ट, चांदेल प्रोजेक्ट, व्हडले व्हडले ब्रीज हाडले, पिंड वजरी ब्रीज, थर्मास ब्रीज. तशेंच व्हडले प्रोजेक्ट म्हणटा एअरपोर्ट हाडलो. तशेंच आमचो क्रिकेट स्टेडियम हाडलो 35,000 सिटींग कॅपॅसिटीचो. आनी आयुष्य हॉस्पिटल हाडलें. दामबाबान ह्या दामबा स्थळाचेर हांवें काम केलें. 2 फावटी नगरसेवक जाल्लो आनी आज परत म्हाका ह्या स्थानाचेर काम करपाची संदी, ह्या स्थानाचेर नोकरी करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. म्हाजें काम सगळे जाण जाणात. मडगांवची वाट लायली. मडगांव आज आमी भोंवतात तेन्ना लोक सांगतात की बाबू हे फाटी चेंज जाय. कारण मडगांव तेणे तेजी कापासतात समज आसा दिगंबराची, तेणे लोया मैदानाचेर सांगचें मोती दोंगर आपलो म्हणून, आपूण थंयचो आमदार म्हणून. तुजो इती आमचो तो फकीरबान आपलो म्हणून सांगचो, थंयचो आपूण आमदार म्हणून. तेणे सांगचें खारेबांद आपलो, थंयचो आपूण आमदार म्हणून. तेणे सांगचें तळेबांद आपलो म्हणून, थंयचो आपूण आमदार म्हणून. तो सांगूच शकना कारण थंय कांयच करूना. अरे गेली 27 वर्सां वाट लायिल्ली. हो आमदार जालो, मंत्री जालो, पण मडगांवांत कांय सुदरगतूच करूना. आज मडगांवकारांनी म्हाका लागीं धरलेलो आसा. म्हाका विश्वास आसा मडगांवकारांचेर. सगळ्या समाजाचे लोक एक जाल्ले आहात आनी म्हाका मडगांव भितर सार्वजनीक विकास जावं, सगळ्या तरांतल्यान विकास जावं. आमच्या कडेन ती ताकद आहा. सिर्फ मडगांवकारांनी म्हाका आदार दिलो आनी म्हाका तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलो. जाल्यार 100% हांव करून दाखयतलो. ही आमच्या भितर रक्तान टॅलंट आसा.